गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गाईज. माझे झाड खंय गेले? ओ शिट. हांवें काल भायर दवरलेले, भितर हाडपाक यादूच ना म्हाका. हांवें काल राती रेडी करून दवरलेले आतां घालपाचे कपडे आनी म्हजे तुवाले केंसाचे बीन, बिकॉज हांवें केंसाक तेल लायिल्लें आसा. चंपू जाला मशिनार येवन बसलेले आसपा भायर. मम्मा म्हाका विचारता का भायर कित्याक घालता काय खंय. आवय काल तुजो कान निवळ केला आहे रे बाबा. नाही रे पोचू. मग पोचूला कान निवळ केलाय काल जाण मग इल्लो असं मो सामका चंपू जाल्ले आसा. तसा तेल लायला सो पयलीं हांव वयता. तर हांव एबे रेडी जाता जाल्यार पोचू खंय बसला ना. पळय पोचू खंय बसला तो पळय. म्हाजें जॅकेट येते आनी आतां बरो स्कार्फ आतां घालता आसता. म्हणल्यार वयता आसतना घालपाचो म्हाजो. तेजेर ते आतां बसला. कशे दोळे करता पळय. कशे दोळे करता पळय ते. सो हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी माझी यूट्यूब फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी घट आसा. तर हांव बी एकदम घट आसा. सो जशें की तुम्ही पळोवंक शकता हांव न्हांवलेलें आसा. एंड आयचो आय थिंक मेन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे तोंडाक कोण हांगासर वयता आसतलो. हांगा तुम्ही पळोवंक शकता केदो मोठो पिंपल येयला. तो लिटरली येदो व्हडलो बॉम्ब कसो सामको. आनी हांगासरूय येयला बट हो तरी बारीक आसा. हो सामकोच मोठो येयला. प्लस हांगा आसा. आतां हांव तुमकां सांगता रिजन बिहायंड दीस. सो रियली सॉरी फॉर दीस. तुमकां मातशें अशें डर्टी टायप फील येतलें. जालें कितें 2 दीस जाले कंटिन्युअसली. कालचे दीस सोडून तेजे पयलींचे 2 दीस हांवें कितें केलें की हांव मॉर्निंग ते इवनिंग शूट करतालें. सो मॉर्निंग शूट करता मागीर हांव कामाक वयता. मागीर येवन हांव कंटिन्यू करता तें इवनिंगाक. सो अशें म्हाजें जातालें. आनी जेन्ना हांव विडियो एंड करतालें न्हू सो म्हाका इतको अशें टायर्ड अशें न्हू इन अ सेन्स आळशी कशें फील जाताली. इतली आळस येताली की हांव फेस वॉश करनासतना न्हिदतालें. फेस वॉश इन अ सेन्स हांव बेश्टें तोंडाक उदक मारतालें. लायक हांव फेस वॉश बी कांय यूज करनाशिल्लें. बेश्टें तोंडाक उदक मारतालें आनी जेवन हांव ओगी बरें न्हिदतालें. आनी म्हाका अशें दिसलें की व्हडलोसो कांय फरक जावचो ना बिकॉज हांव मेकअप कांय करना न्हू ह्या दिसांनी. बट गो टू सी म्हाका येदो व्हडलो पिंपल येयलो. तो म्हाका केन्ना येयलो तो सुद्दां कळोंक ना. आतां हे सायडीन हो येयला आनी ते सायडीन हो येयला. आनी इतलेंच न्हू बट म्हाजे हे दोळ्या भितर ते म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ गरमेक लागून हांगासर खूब बारीक येयली. कालूच येयला ती आनी गेली ती. होपफुली ती गेली. सो कालूच येयली ती. मागीर हांव चिंत्तालें की कितें रॉंग जालें काय म्हणून. सो इयरिंग्सा खातीर न्हू हांवें हांगासर झुमका घेतलेले आसा. आय डोंट नो ही घालूं काय ही मातशी ताज्यान ही मातशी व्हडली आसा काय ही घालूं. आपली लावन पळयता हेजे आनी सकयल्ले पट्टून कहे वयतात पर्ल सॉरी. आय थिंक ही चड बरी दिसता. ही बारकेली ही म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका गिफ्ट केल्ली. सो हांव हीच घालतलें. एज अ फूल चंपू जाल्ले केंसाक तेल सामकें थापून. आनी काल हांवें कांय व्हिडियो शूट करूंक ना. तेका लागून तुमकां काल आतां हो व्हिडियो फाल्यां वयतलो. सो काल तुमकां व्हिडियो ना वचूंक आसतलो. तोच रिजन की हांवें कांय शूट करूंक नाशिल्लो काल. जस्ट हांवें एक पिंपल बी येयला न्हू सो ताका स्कीन केअर केल्लें आनी म्हणजे केंसाक तेल बी थापलेलें हांवें. आनी प्लस म्हाजे कपडे थोडे आशिल्ले जे दिसांनी हांवें धुवपाचे आशिल्ले धुवूंक नाशिल्ले. सो ते हांवें सगळे धुवून काडले. सगळे मॅस क्लियर केल्लो हांवें. आतां केंस बी सुकोवपाक जाय. केंस सुकोवंक ना अशें वचचें पडटलें अशें दिसता म्हाका. केंस सामके ओले आसा म्हाजे. इतले म्हाजे हेअर सिरम बिकॉज केंस ओले आसा म्हणून अशेंच वयतले. बट तें सिरम इम्पॉर्टंट बिकॉज नाजाल्यार सुकतकीर म्हाजे केंस खूब जातले. आतां सिरम लायता. काल रातच्या जेवूंक बीन नाशिल्लें. काल हांवें व्हिडियो शूट करूं ना. काल हांवें फूल कामां केल्यात आनी लास्टाक आळशीपणां केला. काल हांव जेवना बिकॉज काल हांवें पिझ्झा ऑर्डर करून खालो.
मग नाका आशिल्लें काल जेवपाचो मूड नाशिल्लो आनी दुसरें म्हटल्यार काल हांव कामाच्यान जेवपाक दनपारां बी हांव घरा कडेन येयल्लें आनी आयजूय हांव घरा कडेन येतलें बिकॉज हांवें मम्माक सांगलें की म्हाका टिफीन पॅक करनाका बिकॉज हांव घरा कडेन येतलें म्हाका अशें दिसता की घरा कडेन येवन गरम गरम जेयलेलें बरें रादर दॅन तें टिफिनान व्हरता न्हू तें शीत बीन आसता तें सामकें थंड जाता सामकें अशें दिसता की जेलान दवरून काडलां कशें आतां आयसाचें ओके म्हाका आनी एक पुरी येयला तुमकां दाखोवपाक विसरलां हे बघ हांगासर इन शॉर्ट म्हाका फूल पुळयो येयल्ल्यो आसा डन लास्टली म्हजो परफ्यूम तुजो पोचू न्हिदलो हेजे बडबड केन्नाच काबार जावपाना खंय पोचू म्हजो न्हिदलो हांवें आयज एक्चुली चिंतलेलें की हांव घरा कडेन वचोन हांव इवनींग विडियो स्टार्ट करतलें बट कालूय हांवें सेम चिंतलेलें मम्मा येयली कितें हां पोचू रावता सो मम्मा म्हाका ब्रेकफास्ट घेवन येयल्ली आसा आनी म्हाजो टायम जालो आनी आतां तूं घेवन येयला जाता तितलें खावन हांव वयतलें सो हांव कितें सांगतालें की कालूय हांवें अशेंच चिंतलेलें कालचो कांय प्लॅन नाशिल्लो की हांव विडियो शूट करपाचें ना म्हणून बट काल कितें जालें की हांवें चिंतलें की हांव घरा कडेन येवन शूट करतलें सो मागीर म्हाका आळस येवपाक लागली ताका लागून आयज हांवें चिंतलें की ना म्हाजे कडेन कितें आसूं नासूं टॉपीक हांव मॉर्निंगूच स्टार्ट करतलें विडियो म्हणून बिकॉज मॉर्निंग एक स्टार्ट केलें जाल्यार अशें जाता इवनींग की इवन इफ आळस येता जावं अशें दिसता ना करपाचें ना देन एक मनान म्हणजे तकलेन स्ट्रायक जाता की ना मॉर्निंग शूट केल्लो आसा तो वेस्ट वयतलो सो मागीर इवनींग न्हू शूट करचेंच पडटा सो त्या खातीर हांवें चिंतलें की इवनींग म्हटल्यार इवनींग शूट करपाक लागून म्हाका मॉर्निंगच्यान स्टार्ट करचें पडटलें सो हांवें मॉर्निंग स्टार्ट केल्लो आसा ओके ब्रेकफास्ट करपाक जाय सो मम्मान म्हाका दिला ब्रेकफास्टाक बोबो एका तुमी कितें म्हणटात खबर ना एका भाकरी म्हणटात बट देन हांव ल्हान आशिल्लें तेन्नाच्यान म्हाका मम्मा एका बोबो म्हणून म्हाका खावयता सो तो बोबो दिल्लो सो पोचू म्हाजो धांवलो दार ओपन करपाक धांवलो तो सो हांव हांगासर कट करता आनी मागीर हांव घरा कडेन येवन हो विडियो स्टार्ट करता बिकॉज हांव मातशें बेगीन खाता आनी हांव वयता ना जाल्यार खावपाक म्हाका सारकें मेळपाना 2 मिनटां खातीर बॅक कॅमेरान हांव म्हाजो लूक दाखयता हो तरी मॅन्डेटरी हो म्हजो लूक म्हाजी इयरिंग्स केस वले आसा सो हांवें केस सोडलेले आसा आनी पॅन्ट घातलेली आसा हांवें टोन पॅन्ट आनी सॉक्स घातलेले आसा नाजाल्यार पांय काळे पडटा वतान बिकॉज दनपारां येवपाचें आसा सो वतान उरतलें न्हू ताका लागून सो हांव घरा कडेन येवन तुमकां मेळटा सो आतां घरा कडेन पावलें म्हटल्यार बेश्टें जेवपाक येयला हांव जेवन वयतलें हांव 1:15 जाली कशें येयला पळय हांव फूल पॅक जावन आनी येता आसतना हांवें न्हू डोनट हाडलो थदा डोनटाची भाकरी जाली हांवें डोनट हाडला जेचे हांव जेवन खातलें अरे डोनट परतो पडलो पळय सारको घालतलो हांव हे भगवान डोनट हाडला जो की हांव जेवून खातलें आनी मम्मान आतां कितें रांदलां तें हांव तुमकां दाखयता पुपू हांव जिमी येयला म्हाजे कडेन पुपू पुपू आवय गे इयरिंग्स म्हाजी कितें केलां मम्मान हें हाडून दवरला हांगा प्लेटी सो आयज केला आमगे सासो वाव यमी यमी आनी पाणी घेवन येयला ती कितें तरी कितें मुगा कण्ण केला दाळ बट म्हाका जाय सासो आनी भेंड्याची कितें तरी केलें मरे आनी भेंडी फ्राय केल्ली आसा ना मम्मा तशेंच वाट म्हाका हांव जेयता आनी वयता हांव सो हांव लायतलें आतां कार्टून सिंचॅन पळयत पळयत हांव जेयतलें हेकाच लागून हांव घरा कडेन येता मेन कितें म्हणटा मेन मुद्दा मेन थींग कार्टून पळय सुशेगाद जेवपाचें कामार बी आसतना मागीर तें बडबडत जेवप जाता आनी मागीर तें जेवण जेवपाक सारकें मेळना
आनी मागीर टायम जालो की मागीर फटाफट दिवचें पडटा. सो बेटर घरा कडेन येवपाचें, टीव्ही पळोवपाचें, सुशेगाद जेवपाचें आनी मागीर वचपाचें. सो 2 वयतलें हांव. टायम कितलो फास्ट वयता पळय. 1:15 जाली, 1:20 जाली आतां. कार्टून लावया. कार्तिक मागेलो पयलीं पळयतालें हांव तें. कार्तिकाक लागून पळयतालें हांव पयलीं. हांवें लागले डोरीमोन. ही आनी आपूण वचोन रावले थंय आई. सो म्हाजे लंचाक शीत, सांसो आनी भेंडे फ्राय आनी मागीर डोनट. सो हांव पयलीं जेयता. ओके. काल हांवें पिझ्झा ऑर्डर केल्ले तेजे ते हे सगळे. घरा कडेन पावताच पयलीं हांवें हे वयले जे सीट कवर घातलेले पळय सेफ्टीक लागून, म्हणल्यार आमची माजरां नाकशी मारतात म्हणून ते हांवें मातशें काडले. भितर पळय कितलो धूल जमला तो. सो हेका हांवें सुको कपडो घेवन पुसता आतां. आतां हांवें पुसले आनी सीट कवर आसा तशें परत घातले. बट हांवें वॉलो करून पुसूना सो तो सारको क्लीन जावना. बेश्टे सुके कपड्यान बेश्टे क्लीन केला हांवें. जिमी पण कितलो खूश तो आतां हांव येयलें म्हणून. चिकन खावन दाखयता. मम्मा सान मारताली हांगासर. सो म्हाजे सीट कवर तुमी पळयले न्हू कितले डर्टी जाल्ले ते सीट लिटरली बिकॉज ऑफ ते हेका लागून तेजे वयले जे घातला पळय सेफ्टी खातीर तेका लागून ते अक्को धुल्ल बसता. बिकॉज हांगा सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन सगळो धूल कितलो एकठांय जाल्लो. ते सीट ते कवर मातशें काडलेले हांवें आत्तां. भितर सगळे सिटार अक्को धूल तांबडेच जाल्ले. सीट ब्लॅक म्हणून वळखोंक येयना. हय बट आतां हांवें सुके कपड्यान पुसलेले ते सारके वसोंक ना. हय हय आनी हें जातलें तें म्हणून हें करूं ना हांवें. स्कार्फ पळय खंय लायला तो. हांगा कोण आसा ते. हांगा आसा मागेलो ओलेंज बाबू. कुचू 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 बलो बलो. सॉक्स काडया पयलीं. आनी हो पळय म्हाजो पोचू. पोचू एशी लावन बसला हो पोचू. कर कर ताकर ताकर ताकर. जिमी म्हाका येवन पळयता. कितें गेलो. मम्मा काय सांग म्हाका कितें तरी जाय म्हणून. मम्मान म्हाका आयस्क्रीम हाडून दिल्ली आसा 3 टायप्स. एक्चुली म्हाका पास्ता जाय आशिल्ली बट आमच्या हांगासर पास्ता काबार जाला. इफ म्हाका जाय जाल्यार म्हाका सुपर मार्केटान वयचें पडटा जे की म्हाका बेजार येता. आनी हो जिमी कसो येवन पळयता तो. आवूच कसो खातलो तूं. कसो खातलो तूं पयलीं सांग कसो खातलो तो. हालती हा मारती ताका आतां आयस्क्रीम घातल्या जिमीक ना खावंक ताणें. हय खा मारती जिमी घातला ती. पाडू घेवन रावल्ले आसा. ते मम्माक सतयताले थंय दुकानार येवन. मागीर मम्मान ताका हांगा दिलें दिसता. ना हांगा येवन रावला ते. आमच्या हांगासर न्हू त्या वाटेन असलो येयल्लो बट हांवें शूट करून हांव लेट पावलें. जेन्ना सगळें काबार जालें तेन्ना हांव पावलें. इवन कालूय येयल्लो आमच्या शेजाऱ्याच्या घरान येयल्लो दिसता असलो. मागीर ताका पोतयेन घालतालें आनी तितलेंच पळयलें. देव जाणा कितें केलां तें. मम्मान पळयलें एक्चुली पयलीं की म्हटल्यार सगळें बंद जावपाच्या टायमार. मागीर तिणें म्हाका सांगलें म्हणसर आनी लेट जालो. हांव गेलें म्हणसर सगळे लोक बी सगळे नाच जाले थंयचे. पयलीं ते खूब गर्दी बी करून बसलेली लोक म्हणल्यार रावलेली लोक लिटरली कितें करतात तें पळोवपाक. बाप कशें. हय ती उबी आशिल्ली ती पाडूक आतां बसले तर. गाय ती वयर न्हू गो. गाय ती तर हांव ओदोळ हांवें तुमकां सांगलेलें पळय की ह्या वाटेन 2 फावटी येयल्लो म्हणून. ह्या वाटेन न्हू खंय. ह्या वाटेन आयज येयला खंय तें आनी काल खंय दुसऱ्या वाटेन येयल्लें आमच्या म्हटल्यार अशें पळयस दुसऱ्या वाटेन येयल्लें. कशी रावल्यात पळय पळय हांगा जिमी रावला आनी हे पळय पोचू आतां तोंड लिपयता पळय. बिकॉज दार बंद आसा आनी भायर डॅडी येयल्लो आसा. मम्मा गेला. बाबा लायट दिसता आसता डॅडी येयला आनी मम्मा गेला गेट ओपन करपाक लागून. आनी हाका भितर घालून गेला म्हणून हांगासर रावला अशो की देलीले वाट पळयता वो. हांवें स्कर्ट घातली पॅन्ट काडली हांवें. गरमी आतां म्हाका. आनी हे पळय म्हाजें पोचू पोचू
पोचू डिशवर लुमान आशिल्लो बाबलो आतां भायर सरला तो रे हे पोचू जिमी पळयता बरें करता जिमी बरें हँगा बी धरता ते आनी हांव पळय पिव पळय कितें जाला तो सगळें खाला पळय ताका झगडोपाक वयता तो सामको डॉन दिसता पिव हे पू आपल्या डॉन समजत ते पू आनी एकले खेळटा पळय पळय तेका पळय मम्मा कसं पळायचं तर म्हाका रेडी येयला मातशें पळोवपा न्हू रेसिपी कितें जाला सो हांव आतां लॉंग कॉलार आशिल्लें आफ्टर सो मेनी डेज हांव म्हज्या फ्रेंडा वांगडा उलयतालें सो म्हाका लेट जालो आतां टायम जाला 11 जावपाक येयली सो मागीर हांवें ताका म्हटलें चल दवरता म्हणून बिकॉज म्हाका जेवपाक बी जाय सो आतां हांव जेयतलें आनी हांव विसरलें तुमकां दाखोवपाक ओलेंज आतां येयलो ओलेंज भायर आशिल्लो ओलेंज आनी हो आतां आहा तो पोचू कसो बसलो पोचू म्हागेलो वाह कसो बसतलो सामको सो हांव जेयता आतां एंड आयचो व्हिडिओ हांव हांगा एंड करतलें बट एंड करचे पयलीं तुमकां तोरां दाखोवपूच घालून हाडलेली ती सो ते दीस हांवें म्हटलेलें पळय नाही हे आंबे दिसता म्हाका खंय गेले तोरां म्हजे तोरां हांगा आसा सो ही पळय तिनूच उरल्यात सो ते दीस हांवें तोरां हाडलेलीं म्हणटालें पळय ती ही तोरां आतां खातलें बट ना आतां खावपा ना बिकॉज आमगे आंब्याचे सांसव गेल्ले आसा न्हू सो सद्या तरी नाका पोचू पळया वयर उडी मारपाचें चिंतता पळयलें ताका पळोवपा जाय तें कितें तें ताका कितें दिसलें की तेगेलें कॅट फूड म्हणून आवाज करता तें फ्रिजाच्यान हांवें हें काडलें गो ताका दिसलें कॅट फूड म्हणून तोरा पी सगळें जाय ताका सगळेंच जाय आवय पडटा आशिल्लें फ्रिजीन पावता सोमतें चालू शेणां तापोवप तगलीले सो आयचो व्हिडिओ हांगाच एंड करुया एंड आमी परत मेळया म्हाज्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय गायज टेक केअर बाय असोच मोग आसुनी बाय